आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी। ह्या मासिकान कृषी शिक्षण, प्रशिक्षण, संशोधन, प्रकल्प, आयात निर्यात यांचेर खोलायतेन माहिती आसा। हे मासिक फक्त शेतकऱ्यांक न्हय तर हातूंतल्यान विद्यार्थ्यांक, जाणट्यांक, बायलांक सगळ्यांक उपयोगाची माहिती मेळटली। सगळ्यात भितर हांव अभिनंदन इतल्या खातीर करता की शेती आनी जे आमी ग्रीनरीचे बद्दल जे पळय आमी उलयतात ताका एक वाट करून दिवपा लागून ताजें म्हत्वाचें पावल आसा। Brand showroom where you will not only get Nirlay original products but excellent service and correct guidance in terms of buying cookware. Nirlay, as you know, is the first brand in non-stick cookware. We are more than 44-year-old now, very focused on technology and service. Nirlay is a brand which is a market leader in the non-stick cookware range, and now with the diversification and new products coming in, it is there to capture the market. We are here equipped with a lot of stocks, enough to cater to all the customers. I will be very much happy and overwhelmed to see the feat accomplished by Mr. Santosh Mahale, although he belongs to one of the remotest pockets in the state of Goa. संतोष महाले हाणें बरयल्लें गद्य अशें जरी पळोवपाक ताचें स्वरूप दिसलें जाल्यार निश्चितपणान तें काव्य आसा, ती एक कविताच आसा। एका कवितेचो एका त्या लेखनाचो उल्लेखय हांगासर केलो। ते वास्तवगत जीवनांतल्यो कांय अनेकश्यो गोश्टी ज्यो आसात त्यो आमकां एक शाश्वत सत्य मूल्य जी आसा तें दिसपाक लागता, कळपाक लागता। कुचेली वाठारांत जावपी म्हापशें पालिकेचे कोयरा प्रकल्पाक आतां कामुर्ली, सडी आनी लागसारचे लोकय खर विरोध करतात। आयतारा ह्या लोकांनी प्रकल्पाच्या सुवातेर बसक घेवन प्रकल्पाक विरोध करपाक नागरीक समिती काडली। ही कमिटी म्हापशेंचो आमदार शार उदरगत मंत्री फ्रांसीस डिसोजा आनी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक मेळटली। तिकडे देवूळ आहा रामाचे, ते सायडीक साईबाबाचे, तिकडे चर्च आहा, शाळा आहा, परतून हांगा दत्ताचें देवूळ आहा। गव्हर्मेंट म्हणटा कितें, तुमी झाडां लाया आनी वयर काडा, आनी गव्हर्मेंट हांगा झाडां कातयता जाल्यार ती झाडां कातरपाची दिवपाचें ना आनी हो प्रोजेक्ट करून दिवपाचो ना। कित्याक सद्या तरी आमचे हे एरियेन बार्देस सायडीन एविवेट मिनिस्टर आहा सगळे, आनी चडशे सीएम आहा लागीं, दुसरो डेप्युटी सीएम, तिसरो टुरिझम मिनिस्टर दिलीप आहा, चवथो आमचो आहा दयानंद मांद्रेकर। ज्या अर्थी ह्या म्युनिसिपलिटीन जी जागो एक्वायर केल्लो आसा तो स्वताच्या रिक्वायरमेंटा पुरतो ना, तो एक व्हडलो प्रोजेक्ट करपाचो आसा अशें म्हाका दिसून येता। कित्याक ती एरिया 30,000 स्क्वेअर मिटर आसा। आमी कमिटी काडल्या आनी ती कमिटी काडून आमी आतां सगळी कमिटी आमच्या पयले म्हापशेच्या आमदाराक चेअरपर्सना आमी वचून मेळटले। तेजो जर आमकां कितें तर पाठिंबो न मेळ्ळो जाल्यार आमी डायरेक्ट सीएमा कडेन वयतले असो आमचो विचार आसा। वयतले तेच्या फुडें आनी जरी सीएमान वचून तर ना कितें केल्यार तरी पूण आमी हांगासर त्याग करतले। आमची रक्तां वचून आमची गेल्या उपकारता, पूण आमी कचरो कसोच करूंक दिवचे ना। जो पर्यंत आमकां सीएमाचे आनी आमच्या म्हापशेच्या मिनिस्टराचे आमच्या बाबू आमदाराचे उतर मेळटले आनी तेंचे कडल्यान शब्द मेळटलो आनी तेंचो शब्द तर मेळना जाल्यार आमी फुडें कितें करून घ्यायचें करतले। भारताचो कोच म्हूण वीर कुहरमानान पयलेच सर्तींत जैत जोडून दिवन फुटबॉल मळार उर्बा हाडल्या। आदलो कोच आर्मान कुलासोची स्टायल ताणें मुखार व्हेल्या। भारतीय फुटबॉलर ल्हान ल्हान पासांचे तंत्र वापरून जिखपाक शकतात ही आर्मांदाची प्रशिक्षण पद्दत सिद्ध करून दाखयल्या। नेहरू कपाचे जैताचेर आर्मांद खोशी जाला। Kovermaas is a Dutch coach. I've seen the greats of Dutch team, Ruud Gullit, Marco van Basten, Frank Rijkaard, all those fellows. They like to keep the ball in play. And here also Kovermaas is following the same policy which I started after Bob Houghton. When I took over India, I started playing short passes. People were really sarcastic about what this fellow will do, but then the changes have shown it now, and the same boys which I have shown with a few changes here and there, Kovermaas have done it. So I'm very happy the boys are playing, although it's just taken over. Give him a longer time and I'm sure he'll do a lot of change. Laney played very well, although it's not of the same caliber of Climax, but he did very well. Clifford, he's a veteran.
He really did very well. I really was surprised the way he played for the Nehru Cup. Beyond my this, because I know Clifford is growing old. He's not that very young, but the way he played is in this Nehru Cup. Hats off to him. And of course, Denzel Franco also gave his best when he played. So, you know, these three fellows really kept us proud. I'm sorry for Anthony, but the goal which he scored against Syria is one of those world's best scores. So, I'm happy. Changes have to be made, and more and more young Goans will go into the Indian team, and they'll make us more proud. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमचे www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान खबरांची तरंगात सोंपता. वयत रावत प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.